आणि म्हापसा कालिका बँक आसा न्ही, थंय आमी रावले आनी थंय मागीर आमी वकील एक केलो आनी वकिलाक आमचो एक ज्वेलर्स असोसिएशन आसा न्ही, तो एक मेंबर घेवन तो पुलिशेन गेलो आनी मागीर ते फुडें आतां आमचें चालू आसा आनी आयज तेची एक हियरींग आसा. आमचो एक मेंबर आसा कोल्हापूर, ते आतां कोर्टांतले म्हण कांय उलयना. मागीर आतां पळयात आमी फुडें आतां कशें कितें. आनी आयज आमी जे वर्कशॉप आसा ती बंदूच दवरली आमी. आतां 3 दीस जाले की आमी जो पळय निशेध कसो केलाय येवन ते सामके सतयतात आमकां, इतलेच भांगार दी तितलेच भांगार दी, नाल्यार तुमी आतांच यो. पण काल आमी ते आमचे बाजू थंय मांडल्यात आमी पुलिशे कडेन. एकल्याक धरला. गोंय पुलिशेन खंय खूब आदार केलो. पोलीस स्टेशना वयल्यान तेच्या एकट्याक परवरीच्यान एटेच केलो तेंच्यांनी, पोलीस स्टेशनार व्हेलो परवरी आनी थंयच्यान आनी एक मनीस आमचो कमिटीचो आसलो, ताका घेतले ते आनी गेले जाल्यार ते आतां एक्यूज न्ही. तुमी ताका कोल्हापूर घेवन वचा, हाडून तांकां परत सोडले 12 SP ऑफिसान परवरी पोलीस स्टेशन आसा न्ही थंयच सोडले. ते गुन्हेगार आसा जाल्यार तांकां व्हरूंक जाय आसा न्ही. परत तांकां दुसरे दिसा कोल्हापूर आपयले आनी अशें करून आतां एकट्याक तेंच्यांनी अरेस्ट केला. ते अशें आसा. कितें चल्लां तें कळना, पण आमकां गोवा पुलिसांनी भरपूर सपोर्ट दिला. खास करून आतां जीवबा साहेबानूय आमकां दिला सपोर्ट. आदी असले प्रकार जाताले, पुलिसांक खंय पसताले. बरो भाग घेतलेलो फुडें. हेच्या पयलीं आमी अशें जाताले पचोन वयताले पुलिसांक, पण हो कितें स्टॉप जावन तेणी व्हडले स्टेप घेतलेले आसा आमच्या अध्यक्षान. आनी अजून आमी फुडें एक अशें कितें जातलें ताका आमी हे जावंक दिवचे ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.